मोगाच्या भावा भयणांनो, तुमी कितलीं उडतीं भावार्थ्यां जावं आनी कितले उणी ओतमीक जावं, तुमचे कुडीक पळय त्याच वेळाचेर तुमी तें तुमच्या ताब्यांत दवरपाक असलें तुमी तें प्रयत्न करूंक जाय. आयज आमी शिंगतलीं दाविदाचे जिवितार. दाविदा विशीं अशें पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो जावन आसलो देवाचे खाळी सोदता तो. सर्वेस्पराचे खोशे प्रमाणे जेता पळय तसलो मनीस. ह्या दाविदाच्या राजवटीचे विशयन पवित्र पुस्तकान ह्या भाशेन आमी अशें म्हणटाव. 2 सामुएल 5:12 वोड. सर्वेस्परान इस्रायला वयर आपणाक राजा नेमला आनी इस्रायल आपले पोरजे खातीर आपली राजवटकी वयर काडल्या म्हूण दाविदाक दिसून आयलें. सोजमोलें राजवट सर्वेस्परान वाडयल्या. कितें सोजमोलें ताका? इस्रायल देशाचे वयर सर्वेस्पर ताका राजाच्या रुपान थीर केला. राजाच्या रुपान दाविदाक थीर केला. ताजी राजवट थीर केल्या. इस्रायल पोरजेक सर्वेस्परान दिल्ले पळय ते बासणे प्रमाणे आतां इस्रायली राज वाडल्या, थीर केल्ली आसा. सारकीच खुशालकाय. राजवट स्थिर केल्या. राजकारण पासून तें स्थिर केला. ताची सेना पासून ती स्थिर जाल्या आनी व्हडती सेना जाल्या. पयशांचे वाटेन पासून ती सारकी स्थिर जाल्या. सगळेंच बरें आसा. कसलोच गडबड ना. कसली भिरांतूय ना. कसलेच बायल्यांत दबाव पासून ना. सगळें शांतेन थिंगा चलता. जायतो लोक शांतीचें जिवीत आवडेतात. पयशाच्या वाटेन स्थिर जावचीं, शिरविशीर पासून स्थिर जावचीं, वेपारान पासून स्थिर जावचीं, फामिलींत पासून स्थिर जावचीं, भुरग्यांचें जिवीत पासून स्थिर जावचें. दरेक मनशाक हेंच आवडटा, तांचें जिवीत स्थिर जावचें. जायते फावटी जायतीं जाणां अशीं रडटात, म्हाजो भुरगो अजून स्थिर ना. म्हज्या चेडवाचें कुटूंब पासून अजून स्थिर जावंक ना. म्हज्या घोवाची पासून शिरवीस ती अजून स्थिर जावंक ना आनी ती पर्मनंट जावंक ना. पर्मनंट जावंक ना. ह्या शारांत येयल्या आमकां 10 वर्सां जाल्या आनी अजून पासून कांय स्थिर जावंक ना. स्थिर जालें जाल्यार बरें जावपाचें. आमचो धंदो आमी करता पूण तितून आमकां फायदो पळय स्थिर म्हणटा ते अजून जावंक ना. दरेक फावटी फायदो जाल्लो बरें जावपाचें. दरेक लोकांचे मदीं आयज कितें आवडटात पळय तें म्हटल्यार एक स्थिर जिवीत. एक थीर जावपाची आशा करतात. जाल्यार आयकात. थीर रावपाचे वाटेन आमी तर चोत्राय धरिना. एक थीर रावता पळय तें जिवीत. एका मनशाक तें सारकें ना जाल्यार तें कशें उडयता. बायबलान आमी पळयता. आमचे मदें कोण आसा काय? सर्वेस्परान म्हाका थीर केला. एका वेळाचेर म्हाका शिरवीस नासली पूण आतां म्हाका शिरवेसेर थीर केला. म्हज्या धंद्यांत म्हाका थीर तो फायदो जायनासलो. आतां म्हाका फायदोचो मेळत आसा. बरो थीर जाला हांव. आमचे फामिलींत पासून कसलो ना कसलो गडबड कांय ना कांय तरी कितें तरी जातालेंच. दुयेंस पासून तें येतालेंच पूण सर्वेस्परान आतां तें सगळें सारकें करून थीर केल्लें आसा. आतां कसलोच गडबड ना, कसलेच थिंगा कश्ट ना. असलें जिवीत आमी जियेतांव. अशें कोण आसा जाल्यार तुमी मातशें हात दाखयात. सर्वेस्परान आमकां थीर केला आनी आमी थीर जिवीत जियेता. हात दाखयात. बरें आसा. जाल्यार आयकात. जेन्ना आमी तें थीर जिवीत जियेता, सैतान पासून थिंगा पळोवन आसा हें तूं सदांच केन्ना विसरनाकाय. दावीद हें जाणा आसलो ताजें राज आनी ताजें सिंहासन आतां तें थीर केलां म्हूण. आतां कसलीच खोंत ना, कसलीच भिरांत ना. दुस्मानाची फौज येवन ताचेर आक्रमण करतले म्हूण असली पासून भिरांत आतां ना. त्या मेरेन दावीद खंयसरूच तो शेणोंक ना. दुस्मानाची खंयची पासून ती फौज दाविदाच्या राजाचेर दाविदाचेर अजून पासून जैतिवंत जावंक ना. असलें जैतिवंत जिवीत दावीद अनुभव करतालो. तो खुशाल आसलो. ह्या भाशेन थीर जाल्या उपरांत 12वे वडींत थीर जाल्या उपरांत आनी आजच्या ह्या विशयांत राजाच्या रुपांत ताजें तें सिंहासन दावीद स्थिर जाल्लें म्हणून थिंगा बरें भाशेन बरयलां. पूण 13वी वोड पळयल्या उपरांत आमी थिंगासर कितें म्हणटा? 13वी वोड. आनीक हेब्रोन तावन येतोच दाविदान आपणाक जेरुसलेमांतल्यो आनीक नायकिणी आनीक बायल्यो घेतल्यो. दाविदाक आनीकूय पूत धुवो जल्मल्यो. हांगा कितें उतर आसा? राज्य स्थिर जाल्या उपरांत दाविदाचें विचार बदल्ले. दाविदाचें राज स्थिर जाल्या उपरांत आमी नको कितें जालें? दावीद ओस्तोरे फाटल्यान धांवलो. थीर जाल्या उपरांत आमी नको ती कूड आमची आशा कोत्ता. कुडीचे वस्तू, कुडीच्यो वंदण्यो आशा कोत्ता.
आतां ताचेंच फळ आमी पळोवया कसले पळय ताणें चूक केल्या दाविदान. ताची बायल आसली पळय ताच्या भायर आनीक बायल्यो केल्यो. अशें करप देवाच्या उतरा प्रमाणें काय? ह्या भाशेन जायत्यो बायल्यो तुवें धरूं जाता काय? हातूंत पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा काय? दावीद आज्ञा तो बरो जाण आसलो. दावीद आज्ञांचेर दीस आनी रात नियाळ कोत्तालो. दुसरी समूर्त 17वी आवयस्वर आतां आमी वाजूया. वोड 14. सर्वेस्पर तुमकां दिता तो गांव तुमच्या ताब्यान घेतोच तुमी थंय थीर जातोच हेर देसां पोरजां पोरी एक पाठशाय गरजेचो पूण तुमकां दिसतलें. एक राजा हांव तुमकां थिंगा दितलो. त्या उपरांत वोड 16. पाठशायच्या पोल्टुनींत चोड गोडे आसचे न्हय आनी गोडे विकते घेवंक ताणें पोरजेक इजिप्टान धाडचे न्हय. त्याक आपले पोरजेन केन्नाच पळोत इजिप्टांत वेचे न्हय अशें सर्वेस्परान म्हणलां. पाठशायक चोड बायल्यो आसच्यो न्हय कित्याक त्यो ताका सर्वेस्परा सोडशिल्ल्यो पयस करतल्यो. आनीक रुपें आनी भांगार पुंजोवन ताणें चोड गिरेस्त जावचो न्हय आनीक रुपें आनीक भांगार ताणें चोड पुंजोवचें न्हय. तुमकां एक राजा तुमचे वयर जाव आसूं दी पूण ताजी एक शर्त आसा. आपणा पासत जायते गोडे दवरचे न्हय. गोडे विकते घेवपाक इजिप्टान वयचें न्हय ह्या भाशेन फाटल्यान सरपाची म्हजी इत्सा न्हय. गोडांचेर आनी घोडसवारांचेर ताजे वयर तुवें तें युध्द करपाक तांचे वरवीं तुका दिसत तुज्याच बळान तें जाता. थोड्यांक गोड्यांचेर आनी घोडसवारांचेर फोर्स आसा पूण तूं सर्वेस्पर ताजेरूच तुवें भरोसो ठेवचो. ह्या पासत चोड गोडे तुवें एकठांय करना काय. दुसरें राजा जाल्या उपरांत जायत्यो बायल्यो तुवें दवरच्यो अश्यो परवानगी ना. तिसरें राजा जाल्या उपरांत रुपें आनी भांगार दवरिना काय. तें चोड पुंजोवपाची तुका परवानगी ना. जाल्यार सर्वेस्पर एक मनीस राजा जाल्या उपरांत तो स्थिर जाल्या उपरांत सद्यांच ताणें ह्यो आज्ञा पाळूंक जाय. आनी ह्यो 3 आज्ञा पळय कितें तें तुमकां आतां गोमोन आयलें. ताणें चोड गोडे दवरचे न्हय. ताणें आपणा पासत जायत्यो बायल्यो करच्यो न्हय आनीक आपल्याचें भांगार आनी रुपें ताणें पुंजोवचें न्हय. सर्वेस्पराची आज्ञा ती. बरें आसा. आतां दाविदान थिंगा कितें केलें? दुसरें सामुएलाचें पुस्तक आनी 8 वोड 4. दाविदान तांचे कोडये 1000 रणगाडे 1700 घुडसवार आनी 20,000 जमनीर झगडपी सैनीक आपले बोरी घेतले. दाविदान 100 रणगाडे भायर रावन हेर रणगाड्यांचे गोड्यांक कातून उडयले. दुसरो सामुएल आनीक 8वी आवयस्वर आनी दुसरो वोड दावीद कितलो बरो तें पळोवया. सर्वेस्परान तुवें चोड गोडे दवरचे न्हू अशें म्हटल्या उपरांत ताका गोडे मेवले. कितले गोडे ताजे लागीं आसले? आनी दाविदान ताजे लागचे 1700 घोडसवार आनी 20,000 जमनीर झगडपी सैनीक आपले बोरी घेतले. दाविदान 100 रणगाडे भायरान हेर रणगाड्यांचे गोड्यांक कातून उडयले. आनी 1000 ताजे वयर ताका गोडे मेवल्या उपरांत ताणें कितें केलें? त्या गोड्यांक ताणें घेवंक ना. कित्याक सर्वेस्परान म्हटलां न्हू आपण्या पासत जायते गोडे तुवें दवरचे न्हू म्हूण. त्या पासत म्हाका 100 गोडे पुरो. आतां उरलेले गोडे आनी दुसऱ्या गोड्यांचे शीर कातरली. बरें आसा. तेजे उपरांत आमी पळोवया 11वी वोड. तांकां राजा दाविदान सर्वेस्परा पासत पवित्र करून दवरले आनी तशेंच आपले लागीं आसले पळय तें सगलें भांगार रुपें पासून दवरलें. ह्या भाशेन तो खंयच्या प्रांतान गेलो खंयच्या देशान गेलो थंयचो जैतिवंत जैत जाल्या उपरांत थिंगासर पळय जें हाडलां पळय तें भांगार रुपें ताणें घरा व्हरूंक ना. जाल्यार कितें केलें ताणें? सर्वेस्परा पासत तें सगलें भेटयलें. गोड्यांचे बाबतींत तो सावधान रावलो. चोड गोडे आपल्याशी ताणें दवरूंक ना. भांगार रुपये बाबतींत ताणें सारकी सावधानी घेतली. आपल्या पासत ताणें चोड थिंगा भांगार ताणें दवरूंक ना. सर्वेस्पराक सगलें भेटयलें. त्या भाशेन सर्वेस्परान हेंवूय म्हटलेलें तूं राजा जाल्या उपरांत जायत्यो बायल्यो तुवें दवरच्यो न्हू आनी तुवें जायत्यो बायल्यो घेवच्यो न्हू. पूण ह्या विशयांचेर दाविदान आज्ञा पाळूंक ना. आज्ञा मोडपूच पातक. सर्वेस्पराचे आज्ञा पाळिना म्हणून तेंच पातक. दाविदान चिंतलें आतां म्हाजें राज स्थापीत जालें आनी आतां हांव राजा जाला जाल्यार मातशें सूख भोगपाक कितें वायट हितून.
कुडीक जी आशा आसा पळय ती सारकी करप म्हणल्यार कितें जालें? आतां मातशें चोत्रान आयकात. जरी तर तुवें कसलो निर्णय घेतला आनी तुजो तर कसलो उद्देश आसा, तुजे भितर कसलो तरी एक आवंडो आसा, तें तुका तुजे नोदरेन बरें दिसतलें पूण तें सोर्वेस्पराचे नोदरेन सारकें न्हय. मुन्नेच्या पुस्तकान आमी वाचतांव आनी असल्यो पसून वाट्यो आसा पळय त्या मनशाक दिसता ते बऱ्यो म्हणून, पूण शेवटाक मरणूच फावो जाता. दाविदान अशें चिंतलें आसतलें, हांव राजा आनी राजाचेर आतां हांव राज कोत्ता. जायतीं भुरगीं, जायत्यो बायल्यो आसोन तें राज्य आनी घोट जातलें. ह्या भाशेन ताणें तें चिंतलें आनी जायत्यो ताणें आपल्याक बायल्यो घेवच्यो ताणें सुरवात केलें आनी हें ताका कांयच बऱ्याक पडोंक ना. ह्या भाशेन ओस्तोऱ्या फाटल्यान तो धांवलो आनी ह्या भाशेन दाविदाक वायट सुवातेर पावयता. दावीद पातकान पडटा. जेन्ना आमी सर्वेस्पराचें उतर आयकोनात, जेन्ना आमी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळ दिनाय आनी सर्वेस्पराच्या उतराक ताका आमी मान दिना जाल्यार ताचें आमकां मोल फारीक करचें पडटलें. घोड्यांचे बाबतींत ताणें सावधानी दवरली, रौपे आनी भांगाराचे विशीं ताणें सावधानी दवरली. हाचेकीन चड ताणें सावधान खंयच्या विशयान रावंक जाय आसलें? आपल्या कुडीचे बाबतींत. दाविदा विशयाचेर केन्ना आमी तर नियाळ करीत आनी दाविदाचे विशयाचेर नियाळ करता आसतना दाविदा विशीं आमकां आमच्या मनान 2 असले विशय आमकां उगडास येता. दाविदा विशीं कसले पयली 2 विशय उगडास येवंक जाय जाल्यार तुमच्या मनान येता पळय तें कितें तुमी सांगात? पयलें, दाविदान गोलियाताक मारलो, बरें आसा. दुसरें, दाविदान बेतशेबा बरोबर व्यभिचार केलो. भायर आसलो तो. गोलियाताच्या रुपान एक दुस्मान आसलो पळय ताका ताणें मारलो, पूण ताच्याच भितर आसलो पळय तो कुडीच्यो वंदण्यो, तसलो गोलियाताक तो मारूंक पावंक ना. भावा भयणांनो, ध्यान दियात. आमचें ओत्मीक जिवीत विबाड करपी, आमचें ओत्मीक जिवीत ताजे थिंगसो नाश जावच्याक, आमची कुडीक विबाड करपाक आनी अशुध्द करूंक जे संवसारान आसा तें न्हू, पूण तुजे कुडीन भितर आसा पळय तीच अभिलाशा. तुजे भितर आसा ते कुडीच्यो वंदण्यो, तुजे भितर आसा पळय ते पातकी स्वभाव, तुजो तो नाश कोत्ता. भायर आसलो पळय ते गोलियाताक ताणें मारलो, पूण मनान आसल्यो पळय ती इच्छा ताजेर जैत व्हरूंक ना. भायर आसले पळय ते आजार, दादल्यांक गाळवाचें तें आड घेवन सिमसोनाक तांकां सगळ्यांक मारले, पूण भितर आसलेले पळय फातकी कुडीच्यो वंदण्यो, सॅमसोनान ताजेर जैत व्हरूंक ना. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा थंयसर सगळें ताब्यान दवरपाक आत्मो आमकां दिल्लो आसा, सेल्फ कंट्रोल. आयज आमचे मदें कितलो लोक तसो ताब्यान जियेता. आपले इच्छा ताब्यान दवरप, आपली इच्छा ताब्यान दवरप. कुडींतल्यान उत्पन्न जाता पळय ते सगळे इच्छा ताचेर कंट्रोल कितल्या लोकांक दवरूंक जाता. सोत्रायन आयकात. आयज चेडे जावं ते चेडवां जावं तांचे जिवितांत तसलो कंट्रोल ना आनी असलो कंट्रोल नासतना ते जियेता. तांच्या चिंतनांनी तांकां ताबो ना, तांच्या येवजणीचेर तांचो ताबो ना. ताबो नासतना आपल्याचे कुडीचे त्या जाय तशें ते जियेतात. कसलें पातक करपाक थिंगासर मुखार सोदतात. ताचें कारण कितें तें तुमी जाणा. तसली ती नदर ते पळयतात, तसली बुरशीं फिल्मां ती पळयता. दावीद आपली जबाबदारी विसरता, दिसभर तो न्हिदता आनी सांजचो मागीर तो उठोन थिंगासर ते भायर पळयता. आपल्या घराचेर उंच चलोन भोंवतालो. ह्या भाशेन आपल्या घराचेर वयर रावन तो असो भोंवताना एक नाता ते वस्तोरीक तो देखता. आतां चोत्रायन तूं ध्यान दी, थिंगसर तुंगासर एक वस्तोरी तिका नाता आसतना जरी तर एक राजा वयर थान तो पळयता जाल्यार आपल्याक कोण तरी पळयता असलें तर मन ते वस्तोरेक आसलें जाल्यार जरूर ती आपल्याची कूड थिंगसर धांपपाची. हांव न्हाता आसतना गोडे कोणें तरी वयर सावन पळयत जाल्यार असलें तिजें मन आसलें जाल्यार खंयचीय वस्तोरी कसली वस्तोरी आडसार दवरतली. पूण बातशेबा म्हणटा पळय ती वस्तोरी कसलीच आडसार दवरिनासतना कोणीय वयल्यान भोंवो आनी आपल्याक कोण पळयता पळय तसली तर आसा जाल्यार ताची तकली सारकी ना. तिची कूड आनी कोण पळयता आनी तिका पडोन गेल्लें ना जाल्यार ती तकलेन सारकी ना. कलवरी आवाज हो ताळो आयकतात पळय ती भयणो, आयकात. तुमची नसोण तुमचे ओत्मीक जिवीत दाखोवंक जाय. कूड दाखयता पळय तशें न्हय, कुडीचे बाग दिसती पडटा तसले. सारको न्हय ती नसोण.
कूड दाखयता असली नेसोण करप हें ओत्मिकाचे विरुद्ध. हांव जें उलयतां पळय ते संवसारांत आसात त्या वस्तुरे विशीं हांव उलयना, पूण हीं उतरां आयकता पळय तांकां म्हणटा. जीं आपल्या क्रिस्तांव म्हणटा तांकां हांव सांगता. जीं क्रिस्तांव म्हणटात तांकांच क्रिस्ती भयणांनो आनी तशेंच भावांनो, तुमची नेसोण दुसऱ्यांक सोकला उडयता तशें जावचें न्हय. तुमची नेसोण दुसऱ्यांक ताळ्यान घालता तशें जावचें न्हय. तुमची नेसोण तुमचें ओत्मीक जिवीत नाश कोत्ता पळय तशें जावचें न्हय. शिमितलेन रावता पळय त्या दादल्या विशीं आमी आयकलां, तो कापडां नासतना भोंवतालो, तो विंगडो आसलो. मेळ्ळें ओत्म्यान ताका दवरलो पळय वय तो मनीस कापडां नासतना भोंवतालो, वय तसलो तो मनीस आसलो. मेळ्ळें ओत्मा पळय ताणें दवरला आनी वायट ओत्म्यान तुका दवरला जाल्यार, ज्या मनशाक वायट ओत्म्यान दवरलो जाल्यार तो मनीस सारकी नेसोण न्हेसचो ना. एक अपवित्र विचार, एक अपवित्र चिंतप भाशेच्या जिवितांत भितर सोरोंक नासलें जाल्यार ती कित्याक दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा पळय त्या भाशेन ती नाताली थंयसर. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? काम करता ते सुवातेर खंयच्या चेड्याक थिंगासोर तूं बोलयताय? शिकोंक वयता पळय थंयसर खंयच्या भुरग्याक तूं थिंगासोर बोलयताय? दुसरे शिकता पळय थंयसर तांकां तूं बोलयताय? ओ खंयच्या चेडवाक तुवें बोलोवंक जाय अशें बोलोवपाचें तूं थिंगासोर चाल चलताय? तांचें मन तुजे वयर लावपाचें काम. सावधान, हें एकदम सारकें न्हय. काजारी बायल पळय ही बेटशिबा कसली पातक कोत्ता. हांव न्हांवचे वेळार कोणेन म्हाका पळयचें न्हू ह्या भाशेन तियेन सोत्राय दवरूंक जाय आसली. देवाची भिरांत नासतना उक्त्या जाग्यार ती न्हाताली. तियेचें मन सारकें ना तें बरें आसा. आतां आमी कितें म्हणया, दाविदाचें मन सारकें आसलें काय? दावीद काजारी आमी पळयलां, दावीद राजा सिंहासनाचेर राज केल्या उपरांत ताणें खरेंचपणी दुसरी आज्ञा पाळून चड ताणें घोडे दवरचे न्हू, अदीक भांगर रुपे ताणें दवरचें न्हू आनी जायत्यो बायल्यो पसून ताणें दवरच्यो न्हू. घोड्यांच्या बाबतींत तो सावधान रावलो आनी भांगराचे विशीं पसून तो सावधान रावलो. पूण अस्तोरेचे बाबतींत दाविदाचे जिवितांत खंय तरी कसलें उणेंपण आसा. कसलें काय पळय तें उणेंपण. ताचे कुडीचे ते वंदोण्यो पळय तेजी आशा आसली, ताणें तें ताब्यान दवरूंक ना. जावं तो दाऊद, जावं तो सिमसान, जावं तो सोलोमोन, तो कोणूय थिंगसर जायत, आपल्या कुडीचेर ताणें ताब्यान दवरूंक नासतना ताचें फारीकपण दिना बगर तुका सुटका ना. अशें जायत काय तूं उजो तुजे छातयेर दवरताय आनी तुजे कापडांक उजो पेटोना? जो कुडीच्या वंदोणेन सारकोच लासता ताची कूड अपवित्र जावचे बगर अशें रावंक जाता काय? हांव सांगता, अपवित्र जातली. दावीद थिंगा झुजाक वचोंक जाल्यार झुजाक वचोंक ना आनी थिंगासोर वयर पासोय मारता. आनी अशें पासोय मारतना नाताना एके ओस्तोरेक तो देखता. जेन्ना एके ओस्तोरेक नाताना तो देखता, दाविदान कितें चिंतूंक जाय आसलें? हांव कोण काय? सर्वेस्परान म्हाका वेंचून काडला, ताणेंच म्हाका संदी दिल्या. सारकेच प्रमाणीकपणान स्वतान जियेता पळय तो हांव. एक ओस्तोरी थंयसर नाता जाल्यार हांव तिका कित्याक हांवें पळोवची? हांव म्हजे दोळे एके ओस्तोरेक नाता पळय ती पळोवंक उजार कित्याक करूंक, असली इच्छा कित्याक धरूंक? दोळे पोत्तूंक जाय आसले. त्याच वेळार आपलें जें तोंड थंयसरल्यान ताणें बोळोवंक जाय आसलें. एक ओस्तोरी थिंगा नाता आसतना ताणें पळयलें, आपल्याचे कुडीचो ताबो सांडलो. आपल्या दोळ्यांक ताब्यांत दवरूंक ना. नाता ते ओस्तोरेक हेच भाशेन पळोवंकूच उरलो. कितें कारण काय? दाविदाचे भितर पळय आसा ती भिरांकूळ एक मनीस, ताणें ताचोच ताका गुलाम केलो. असो कोण आसा काय? विंगलेपण पळयता पळय तो. ओस्तोऱ्यांक देखता तो, दादल्यांक देखता ते. बुरशीं चित्रां तूं पळयताय, बुरशीं सारकीं तीं फिल्मां पासून पळयताय. आयज दर एकल्याच्या हातीन एक सेलफोन आसा. दर एक ल्हान भुरग्या पासून आनीक व्हड जाल्ले आनी व्हड जाल्ल्या पळय मोरांक फावले पळय ते जाणटे पिरायेन
आतां ते सेलफोन इस्तेमाल कोत्ता आनी जायते कोणे इंटरनेट फ्रीय आतां आसा. इंटरनेट फ्री जाला आनी सेलफोन आतां सोय मेवता. आतां पातोक वाडलें. जंय खंय तूं नदर मार, बस स्टँडाचेर पासून रेल्वे स्टेशनाचेर पासून वयता थंयसर तूं पळयत जाल्यार बशीन चडलो जाल्यार दर एक थिंगसोर आपल्या सेलफोनाचेरूच आसा. कितें कोत्तात कोण जाणा. दर एक मोबायलाचेर त्या सेलफोनानूच आसा. घोव बसला, बायल बसल्या, भुरगीं बसल्या, सगलीं बसोन थिंगासर जेवण कोत्ता. कोण कितें कोत्ता तें कांयच कळना, कित्याक सगळ्यांच्या हातीन आतां एक सेलफोन आसा. जेवण जेयतना पासून तो सेलफोन, मोटरान भोंवतना पासून तो सेलफोन. ह्या आदीं सगळे एकठांय जावन उलयतालीं. आतां कोण एकामेका लागीं उलयना. दर एकलो आपल्या हातीन मोबायल घेवन उलयता आसा, चॅटिंग कोत्तात. सोशल नेटवर्क, यूट्यूब. चोत्रायन आयकात. विंगले आसा पळय ते एका मनशाक तुमी ताची कूड पळयता पळय तें सर्वेस्पराचे नदरेन एक सारकेंच वायट पातोक. कापडां नासतना आसलेली पळय ती वस्तोरी, वो जावन तो बायल, वो जावन तो दादलो, तूं कसो पळयतले? वायट नदरेनूच न्हय. खरें म्हणल्यार पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा तुमी जाणो? एफेसकारांची चिटींत एफेसकारांक बरयल्ली चीट 5 आनी 3 बोर्ड. तशें तुमचे मदें व्यभिचार ओ कसलेच शुद्ध ना पळय तसल्यो वस्तू. व्यभिचाराचो अर्थ तुमी जाणो काय? काजार जावच्या आदीं चेडो चेडूं इश्टागत म्हणटात आनी मोग म्हणटा आनी आपल्याक जाय तशें जियेतात. व्यभिचार म्हटल्यार नाका जालेले पळय सोरीगोत. तुजो घोव आसतना, तुजी बायल आसतना नवो कोण आहा पळय तसले दादले बायले बरोबर संबंद दवरून हेकाच म्हणटात व्यभिचार. नाका जालेले सोयरीगोत हेका व्यभिचार म्हणटा. सर्वेस्पराचे नदरेन सारकेंच वायट हें पातोक. तेका लागून पवित्र पुस्तक म्हणटा त्याच भाशेन तुमचे मदें व्यभिचार आनीक कसले पासून अशुद्ध वो कसली आशा तसली खबरो जावच्यो न्हय. कितें म्हणटात? तसली खबर पासून जावची न्हय. मोगाच्या भावा आनी भयण्यो, दावीद सगळे विशयांनी तो सारको बरो आसलोलो, पूण तो आपले कुडीचे बाबतीन तो आपलो ताबो सांडटा. जायत्या विशयांनी तूं तुजे जिवितार ताबो दवरता, पूण आपल्या कुडीचे वंदोण्यो, तुजी नदर आसा पळय ते विशय, तुजी चिंतनां आसा पळय ते विशय, त्या विशयांनी तुज्या कुडीच्या विशयांनी तूं सारको जियेता काय? वो आयज तूं सर्वेस्पराशी मागतलोय. सर्वेस्परा म्हाका म्हजेच कुडीचेर ताबो दवरपाक म्हाका जाय. सगळ्यांचेर हांव जोयत वता पूण ह्या बाबतीन हांव शेणटा. म्हाका ताब्यांत रावंक जाय. वो तो ताबो ना जाल्यार म्हज्या भावा भयणांनो तूं काबार जातलोय. तूं सोकला पडटलोय आनी सोंपेपणीं पातकाच्या चोपक्यान फसतलोय. केन्ना तरी एक बेतशेबा तुका कोण सांपडटलें. केन्ना तरी कोण वायट मनीस तुका मेवतलो तुजें जिवीत नाश करच्याक. तसले परिस्थितीन तर तुका पावूंक नाका जाल्यार तुवें तुज्या बरोबर एक सांगूंक जाय, सोम्या आयज व्यभिचारा विशीं हांव खबर कोचचो ना. व्यभिचारा विशीं हांव केन्नाच चिंतचो ना. तुज्या तोंडांतल्यान नाका जाल्लीं उतरां, 2 वर्थाचीं उतरां ती भायर सरची न्हय. उतरांनी इतली सावधानी दवरूंक जाय जाल्यार, तुज्या चिंतनांनी तुवें तर पवित्र रावंक जाय जाल्यार आपल्या कन्यांनी तुवें कितलो पवित्र रावंक जाय. आयज तुवें खरेंच हो निर्णय घेवचो. म्हजे कुडीक कोणेन हात लावपाची परवानगी ना. म्हज्या घोवाक आनी बायले भायर आनी कोणाक म्हाका हात लावपाची परवानगी ना. आपल्याच ताब्यांत रावपाक कोण आसा जाल्यार तुजे हात दाखय. ह्या वेळाचेर तुवें हात दाखय. आयज पवित्र सर्वेस्परा बापा, ताब्याचे विशयाचेर तुवें एकदम सुटावे भाशेन आमचे लागीं तूं आयज उलयलाय. बापा, आमी बायल्यांत कितल्याच बोलीच दिसत. 1000 लोकांक मारला पळय तो सॅमसन, आपल्याचे कुडीचे दोळ्यांक ताणें ताब्यान दवरूंक ना. गोलियाताक मारला पळय तो दावीद, आपल्या कुडीचे त्यो वंदोण्यांचेर ताबो दवरूंक ना. आख्ख्या देशान राज कोत्ता आसतना आनीक आपल्या भाशेन कोणूच ना आनी अशे आपले कुडीचे ते आशेंत आपल्याचोच तो नाश कोत्ता.
हे सगळ्या विशीं बायबल थिंगासोर बरयल्लें आसा. आमी चोथरायें जेवचें त्या खातीर. सोम्या, आमचें उलोवपान सगळें सारकें आसूंक जाय. आमचें चिंतनांनी अपवित्र आसूंक उपकारना. आमचे नदरेन आमी अपवित्र आसूंक उपकारना. जेन्ना आमचे कुडीचे विशीं आमी उलयता, आमचे कुडीक कोणाकूच हात लावपाची परवानगी ना. असली कुरपा, असलें आत्मिकता, असलें ताब्यान दवरपाचें तूं आमकां दी म्हणून जेजूच्या नांवांत आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.